पांद्रेच्या सगळ्या जनतेक, गोंयच्या सगळ्या जनतेक हे वेद कोणी बरयले हे सगळ्यांक खबर आसा. त्यामुळे हे वेद वाचणाऱ्याचेर म्हजो रोष ना. त्या दोन भगिनीचेरय म्हजो रोष ना. त्या सगळ्यांक म्हजी नम्र विनंती आसा की मातशेशे वेद बरोवन तुमच्या तोंडातसून वदवून हाडले जे ताच्या बद्दल मातशेशे सावधानी बाळगा. तुमची म्हणून स्वतंत्र इंडिपेंडेंट तुमची पर्सनॅलिटी आसा. दुसरो कोण तरी डिक्टेट करता म्हणून बळी पडचे न्हय अशें म्हाका दिसता. आता मुख्यमंत्री आसात, पक्षाचो अध्यक्ष आसात, पक्षाचो महामंत्री आसात. भारतीय जनता पक्षात तांकां काही स्थानां आसात. खंयच्याय मंडळाची कितें समस्या असली जाल्यार तांचे दरवाजेय उगडे असतात. पूण भारतीय जनता पक्षाच्या आतापर्यंत खंयच्याच मंडळांत, खंयच्याच मतदारसंघात तिचल्लो अध्यक्ष किंवा कोण तरी तिथले कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्याक किंवा पक्षाच्या अध्यक्षाक पत्रकार परिशद घेवन असली माहिती दिली असे किंवा असले आरोप केले हे केन्नाच भाजपात जाल्ले ना. भारतीय जनता पक्षाच्या संस्कृतीत हे बसना. जर कोणा बद्दल कितें ग्रीवेन्स आसा जाल्यार उठून अध्यक्षाकडे वचचे, उठून मुख्यमंत्र्याकडे वचचे, उठून संबंधिताकडे वचचे. ते पत्रकारितेच्या माध्यमातून, चॅनलाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यान आयकचे आणि मागीर लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचो कितें तो तेचेर सोक्षमोक्ष लावचो किंवा कितें तेचेर एक्शन घेवची हे हास्यास्पद आसा अशें म्हाका दिसता. कदाचित ही संस्कृती ते ज्या पक्षांतसून, ज्या विचारसरणीतसून आयिल्ले आसा थंय कदाचित ही पद्दत आसूं शकता. कारण